कुसव्यान भुरगे आसतना मन भुरग्याचेर शांती आसना मोनाक 9 म्हयने बाबडी त्रास सोंसता दूख आपले सांगोना कोणाक भुरगे जल्मतूच बरें शिकप दिवंक परदेसान पासून वेता कामाक आपल्या आवयचे उपकार आठोवन येता जल्म दिसाक दूख भेटयता मामा डेली या जल्मली डिसेंबराचे 12 तारखेर 1965 वर्सा काणकोण जल्माचो गांव चवथे भुरगे फावो जाला म्हूण खुशाल आसली माय पास केला पायसे बेस्त्या सगळीं मेवोन सात भावणां मोगान वाडली सो भयणो आनी एका पुरबायेचो इरमाव आयज 60 वर्सांचो जल्म दीस मनयतना कांतारान तिची खबर सांगता आयज 60 वर्सांचो जल्म दीस मनयतना कांतारान तिची खबर सांगता हातान सूत आनी सुई घेवन कापडां शिंवपाचो वावर करी बरें बरें इस्तीद शिंवप शिवणेच्या कामाक आसली बरी एका काजाराक मानुएलाक दडोवन काळजाक मोगाची फाल्ली गोरी मोगाचें उतर दिवन काजार जावूं एकवटाची मजबूत केली दोरी एका वर्सा भितर दुडे बी मोनसी जल्मत उजवाड फांकलो मिरांडा घरांत मोनसी 3 वर्सांचे आसतना चिंतून ताचे डेलिया गेली कुवेट शारांत जायते कोश्ट्रा थंयसर सोंसून सर्वीस करी दुयेचो सांबाळ गोंया केलो गोरकारान 7 वर्सां गाल्फाक काम करून तिगाय लंडन गेली मानुएल गोवाच्या दारान 7 वर्सां गाल्फाक काम करून तिगाय लंडन गेली मानुएल गोवाच्या दारान लंडन पावताच काम करूंक लागली कोश करपाक डेलियान सोडूंक ना मात घरा ब्यापाचो साक्रिफीस कोत्ता सर्वीस करून दिसांनी रात तुवेक बऱ्या घरान काजार केल्या रितू जावयाच्या हातान दिवन दुवेचो हात रितू आपले आवय पोरी मानता जावयाचो सोदाच आसा सांगा तूं मोनसी तुज्या देण्या पासो देवा कारगा दिवन त्यो बरें करूं मामी म्हणून आठयता उपकार तुका लांब जिवीत आवडेता ता पुरबायेचो जावय आनी मोगाचो गोरकार देवान तुका बरी सावूत भलायकी दिवून बेसांव घालून तुज्या सुकार सगळीं चिंतना पुरी जावन तूं खुशाल आसोंक कायज आनी सदांकाल मुखार जल्म दिसाची बोरबी दिवन तूं खुशाल आसोंक मागता आयज आनी सदांकाल मुखार